राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो विधिमंडळ युनिट तृणमूल काँग्रेसीत विलीन करपाचो दावो केल्ले खातीर आमदार चर्चिल आलेमावा आड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गोंय अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान गोंय विधानसभेच्या सभापती सामकार अपात्रता याचिका दाखल केल्या। जुजे फिलिप डिसोजान भारतीय राज्य घटनेच्या 10व्या अनुसूचीच्या तरतुदी प्रमाण सभापती सामकार अपात्रतेची याचिका दाखल केल्या। RDXGOA खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही स्पीकरा बघितले गेल्ले आम्ही स्पीकरा कडेन आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आम्ही पिटिशन फायल केला। जो आमचो चर्चिल बाब चर्चिल आलेमाव हो जो आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचेर जिखून येयल्लो तो आयज TMC हे पावटीन आयज तो गेला। आता जेन्ना तो गेला तेणी एक हे दाखयला की आपूण ते पार्टीन मर्ज जाला आपले लेजिस्लेचर एज ए MLA म्हणून ते MLA हितून तेणे हे केला की आपूण मर्जर जाला। आता म्हजो एक सिंपल क्वेश्चन जेन्ना हो ते दुसरे पार्टीन जो मर्जर हे दाखयला जाल्यार म्हाजो एक प्रश्न म्हणटा तो हो ते पार्टीन मर्जर जावपाक ते हितून एक्झिस्टिंग MLA आहा ना तो कोणा कडेन मर्जर जाला पार्टी येस पार्टी कॅन बी मर्जर जावपाक जाता। आता जो वो एक MLA 100% ऑन 10th शेड्यूला हेजेर तांकां कितें 1/2/3 कॅन डू द मर्जर अशें हेजेर पूण हांव 100 डिफाय करता म्हणटा ते हेजेर की ह्या हेजेर हें ना when you do the merger with the other party the existing MLA has to be in that party। ते पार्टीन MLA आहा काय आनी हो MLA वचून तो मर्ज ते पार्टीन जाला तेन्ना MLA एज अ लेजिस्लेटर तेणी ते पार्टीन आहा टू पॉयंटाचेर म्हणटा एकूच जो आमचो आमदार जो आयज गेला तेजेर आमी सांगपा येयल्या इन पर्टेनिंग दॅट तुमचो आमदाराचे कितें विचारपाचें ओके आफ्टर कोड ऑफ समज तूं फाल्यां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तरी पूण तुमी एक केस दवरतले बाबा सी कितें आहा जाणा आमी दिलां कित्याक लागून झगडपाकूच दिलां सी वी हॅव इन दीस पिटिशन वी हॅव कोट एवरीथिंग।